जेन्ना आमी कोणाचें उतर आयकता तेन्ना आमचो मनोभव एटिट्यूड कसलो आसता. केन्नाय ती कितें उलयता ताचेर मन ना, पूण कोण उलयता तो कोण रे, तें कोण, आमी ओकरता नाका, असलो एक मनोभव आसा. दुसरो म्हणजे जें उलयलां ताचेर निवाडो चलता, म्हणजे हें सारकें ना, हें तशें तशें ताचेर म्हणल्यार तूं खूब चलता, पूण तें आमी आयकोन पाळूंक ना. आतां थोडीं जाणां तें आयकतात, समजतात आनी पाळटात. आमी ती बियांची परब आयकल्ली आसा, म्हणजे वपार आयकलेली आसा. बी ओंपता तो हिचोर पडटा, ती केन्नाय रस्त्याचेर पडटा, फातरांनी पडटा, कांट्यांनी पडटा, ओ बरी जमनीर पडटा. तर आमी कसली जमीन, तातूंतल्यान आमी देवाचें उतर आयकतल्या ओपूत करतल्या. आज पळयात, जे कोण शिकणार आसलेले फारिजेव आनी वडील ते जेजूचें उतर आयकनात, ते ताका काडून उडोवंक सोदतात. कित्याक तांचें उतर सोत आनी सोताक ते जळटात. आपली कर्तुबां उजवाडाची न्हय म्हणून ते उजवाडाकूच काडून उडयतात. आनी हाका लागून तांकां शिपायांक धाडलेले. शिपाई असले मनाचे नासलेले, ते उक्त्या मनान सगळें आयकून ते म्हणटाले, अरे कोणेच असलीं उतरां आदीं उलोवंक ना, हो खरेपणी प्रवादी, हो खरेपणी तो अभिशिक्त. पूण हे म्हणटात, तुमी कितें जाणात, तुमी कांय नकोत. पळयात कसले म्हणून मनीस. हे भाशेन ह्या संवसारांत सगळे स्वातेचेर घडटा आनी आयज चडूच घडटा. आमी निराशी जाता. पूण पयल्या वाचपान कितें सांगलां जाणाय, आमचो बरवासो देवाचेर आमी दवरूंक जाय, ताचेर आमचें जिवीत आनी मन थिरावंक जाय. तेन्ना बाकीचें कितें कोत्तात तें देवा सगळें आमकां देव ताचें फारीकपण तांकां दितलो आनी आमकां बरेंपण दाखयतलो. आमकां घोडेक जेजू भाशेन आमचें जिवीत सादचें पडत, वारोवचें पडत आनी खूब सोंसचें पडत. पूण आमी भियोंक फावना, कित्याक देवा सगळें आमच्यो सगळ्यो कन्यो घडटा आनी देव आमचें सगळें आसा. कित्याक आयज आमी एक सुरिनान जेजू आमच्या काळजांत आसा आनी जेजू आमचे वरवीं बरें पळय तें सोत जियेता आनी ताची वाट आमी पत्करता म्हणटच तो आमकां जिविताक पावयता. हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक आमी कितें म्हणून करूंक जाय. पयले सुवातेर प्रत्येक जाणान देवान तुका हिंचें उतर दिलेलें आसा तें तुवें पळोवंक जाय. तुका हिंचें उतर देवाचें बरें लागता, तें आयकलें म्हणटच तुका बरें दिसता, तुका वावरूनशें दिसता. हे परी तो तुजें तें देवान उतर दिलेलें तुवें पाळलाय, आयकलाय आनी आपणायलाय जाल्यार त्या प्रमाणें तुवें जिवंक जाय. कशें करतले आमी, ताका थोडी तरी पद्दत जाय. आमी तर कितें कोत्ता जाल्यार सदांच प्रॅक्टीस आसूंक जाय न्हय. प्रॅक्टीस आमी कशी कोत्ता, केन्ना तरी ताका वेळ दिता. पूण आमी तर रातची आनी सकाळची वेळ दीत जेजू भाशेन जाल्यार खरेपणी देवाचें उतर जें आमी आयकलेलें आसा तें आमी जियेतले हांव आनी ताचे आड कितें आहा तें आमी देवा सगळें धरून तातूंतली आमी स्वतंत्र जातले हांव. कित्याक नाजाल्यार हीं देवाचीं उतरां तर आमी पाळिना आनी आमच्याच सुत्रा प्रमाणें आमी जियेता जाल्यार आमी हळू हळू पातकान जियेतले हांव आनी पातक आमकां आमचो नाश करूंक सोदता. तर असली चिंतना भावना आमी पयस दवरया. देवाचें उतर आमी शुद्धपणे आमचे भितर दवरया आनी तें मागीर अदीक आनी अदीक रातभर वाडटलें आनी सकाळीं परतून आमी ताचें सगळें रावया. कित्याक एका झाडाक आमी उदक घालचें पडटा, ताका खत घालचें पडटा, नाजाल्यार तें बरे भाशेन वाडना. देव सगळें दिता पूण आमी आमचो वावर करूंक जाय. ताका लागून आतां आमचे हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता
ताका आमी स्विकारया. पूण आमचें सगळें बरें आनी वायट आसा तितलें ताच्या नांवान भायर काडून ताचेर आमी दवरलें म्हणटोच अदीक आनी अदीक ताच्या उतरान आमी घडोवन येतले. आनी त्या उतरा प्रमाणे प्रत्येक जाणां आमी खेरीतपणान जेजूच्या जिवंक आनी वाडूंक लागतले.